मोपा लिंक रोड मोदी सरकार 3.0 चे गोंयांत पहिले गिफ्ट. मोपाक रेल्वे कनेक्टिव्हिटी, रिंग रोडाचो प्लान. टोल माफी ना, पास म्हणटा मुख्यमंत्री. महामार्ग ॲक्सिडंटाचो इश्यू गडकरी मुखार. फुडल्या 5 वर्सांत गोंयाक 25,000 कोटी प्रदूषण मुक्त गोंय करूंक मास्टर प्लान करचो. पब्लिक ट्रान्सपोर्ट वाडोवचो. गडकरी म्हणटा पेड्या न्हयबाग मालप्या अंडरपास. हुंवारान दिवचले वडावलच्या दूधकाराच्यो 11 म्हशी व्हांवल्यो. 7 लाखांचे लुकसाण. आदाराक सरकाराक उलो. सिजनल पावस सरासरी परस 27.5% मायज. गोवा माइल्स टॅक्सी आणि खाजगी टॅक्सीकारांचे पेडणेच्या आमदाराच्या दारानूच पेटले. भाड्याच्या रेटीचेर वाद पडलो केस्तावार. आमदाराची मध्यस्थी, इश्यू सोडोवपाचे उतर. पेडण्या किलर झोन हायवेचो बीजेपी कोर कमिटींत इश्यू. एनव्हीआराक ब्लॅकलिस्ट करचो. स्मार्ट सिटीच्या आदल्या सीओची चौकशी जाय. ग्राउंड झिरो परिस्थितीचेर चर्चा. नोव्हेंबरासावन 45 दीस एक्सपोजिशन. पोप येवपाची सरकाराक अपेक्षा. इंटरनॅशनल गेस्टांक बरी सुविधा मेळची म्हूण तयारी. मुख्यमंत्र्याची आर्च बिशपाकडेन चर्चा. आणि कोलवाळे पुलिशेन रिअल इस्टेट एजंट ॲक्टर गौरव बक्षीक मंत्री निळकंठाकडेन दादागिरी केली. गैर वागलो म्हूण केली अटक. बक्षी म्हणटा बेटोच इश्यू. वाऱ्याची वार्ता केल्या.